रिस्पॉन्ड आहे तांगे तांचो मुद्दो जो आसा पळय तो सादी गजाल की तुम्ही राजकारण करतात अनेक पुलिसेन वचून परत आकूत सिद्दीकीक धरून हाडलो आज तो परत कादयेक आसा तरी आसतना इन्व्हेस्टिगेशन थंयच उरलां आनी राजकारण चड जालां. पळय ओवरऑल जर तूं आज कितें घडलें तें पळयत म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान असो क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान कोण एक्यूज पळोवंक नासलो. तें बी कसल्या टायमार पळा जेन्ना एक्सपोजिशन आसलें जो एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट आनी ते इव्हेंटाक लागून फूल हेवी पुलीस सेक्युरिटी आसा इन द सरावंडींग एरिया. तो रातचो कितल्यांक पळो 2 काय 2:30 पळो 2 काय 2:30 नाकाबंदी नासली रस्त्याचेर आनी तो जर रायबंदराच्यान जर भायर सरलो जाल्यार ताणें जर नॉर्थाच्यानूय जर बॉर्डर क्रॉस केल्ली ऑर जर सावथाच्यान क्रॉस केल्ली जाल्यार 2 ते 2.5 वरां लागतली आसली ताका बॉर्डर क्रॉस करपाक. हें तरी मान्य करता तूं? 2 ते 2.5 वरां बॉर्डरीचेर मेसेज रिले जावना. बॉर्डर सेक्युरिटी कितें करता आमची बॉर्डरीचेर जे पुलीस चॅकपोस्ट आहा ट्रान्सपोर्टाचो चॅकपोस्ट आहा एक्सायजाचे चॅकपोस्ट आहा हेवी आसा. तूं चोर्ला घाट घे अनमोड घाट घे जाय मोल्या चॅकपोस्ट घे कारवार चॅकपोस्ट घे पोळ्या आमचो चॅकपोस्ट घे जाल्यार अशे परिस्थितीन तो एस्केप जालो कसो हाजेर तूं कितें हें काडटा हिशोब काडूंक शकता. अशें केन्नाच आमी पळयलें ना. एकूच पुलीस आसलो ताका राखपाक. तातूंत दुसरी जी गजाल पळोवपाक वचत जाल्यार सिरियस क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल जो म्हणटा त्या हार्डकोर क्रिमिनलाक लागपाक एकूच पुलीस आनी ते हार्डकोर क्रिमिनल एस्केप जालो म्हणून कंप्लेनंट कोण केसीचो कोण कांदोळकार म्हणून कॉन्स्टेबल आहा. थोड्या दिसांनी कळटा कितें की तोच गार्ड इन्चार्ज आसलो म्हणून. ही दुर्दशा पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान लॉ एंड ऑर्डराची. हे गजाली खातीर आमी सांगलेलें की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाक जाय म्हणून. हातून राजकारण करपाचें कांय नासलें. म्हाका सादो प्रश्न गिरिराजाक विचारूंक जाय जर ही गजाल काँग्रेसच्या राजवटीन जाल्ली गिरिराज कितें करतलो आसलो काय म्हणून मागतलो राजिनामो काय मागचो नासलो. तूं काय सत्कार करतलो आसलो पुलिसाचो की पुलीस लोकांच्यान हार्डकोर क्रिमिनल पळो म्हणून आनी एकूच कॉन्स्टेबल भितर इनवॉल्ड आसलो. दुसरो आमी मुद्दो रेज केल्लो की जी CCTV फुटेज आवट जाली ती लिमिटेड आनी सिलेक्टीव CCTV फुटेज. तातूंत तो अमित नायक म्हणटा तो कॉन्स्टेबल एकटोच दिसता आनी ताजो जर ओवरऑल हावभाव पळयत जाल्यार अशें दिसता की तो कोणाच्यो ऑर्डर्स फॉलो करतालो. ताणें ताका नॉर्मली काडला तो भायर सरला आनी गेला आनी कित्याक कोणूच दिसूंक ना. थंय 7 मिनटाचो डिले आसा म्हणल्यार तो लॉकअपांच्यान भायर सरता आनी मेन गेटी कडेन पावता जाल्यार क्रायम ब्रांच आमी पयल्या आमी पावल्या थंय इतलो टायम ताका कित्याक लागलो. ही पुलिसांनी फूल CCTV फुटेज आज पर्यंत कित्याक आउट करूंक ना. पुलिसांनी डिमांड केल्ले प्रमाणे 11 आनी 12 तारखेची CCTV फुटेज कित्याक आउट करूंक ना. दुसरो म्हणल्यार तुमी जे परत परत सांगता की डीजीपीन सांगलें हाजो पयलीं DGPक ट्रान्सफर करचो पडला तुमकां सिरियस एलिगेशन जावन. हांव हे DGPक ब्लेम करना पण हांव इतलीच गजाल सांगपाक सोदता की जेन्ना आमी तो व्हिडिओ आउट केलो व्हिडिओ पुलिसांनी दुसरे दिसा आमचे कडल्यान घेतला. DGP रातचो स्टेटमेंट करून मोकळो की नोबडी फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट इज इनवॉल्ड. हाजे वयल्यान कळटा की यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्व्हेस्टिगेटिंग प्रॉपरली देन यू वॉन्ट टू गिव्ह क्लीन चीट टू एवरीवन.